गोय सरकारच्या वतीन सुरू करपी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमाचें लोकार्पण करपाक आमच्या मदीं आसात आमचे पंचायत मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो आनी सगळ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच पंच तांचे सेक्रेटरी सगळे स्टाफ खूब बरें दिसता की पयलेच फावटी अशा वर्च्युअल रॅलींतल्यान उलयता आसतना म्हणजे जवळपास 1,500 पेक्षा चड लोक हे ऑनलायन आसा. सगळ्यांक उत्सुकता आसा की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे कितें. की महात्मा गांधीजीन सांगलेलें भारत देशाचो आत्मो जर खंय आसत जाल्यार तो गांवान आसा. आनी ताकाच लागून सुरवातीच्या घडीक आमकां हो कार्यक्रम पूर्ण गोंयांत सुरू करपाचो आसा. आनी गोंयांत सुरू करता आसतना सुरवातीक ग्रामपंचायती 191 आनी दुसऱ्या फेजींतल्यान 14 म्युनिसिपालिटी अशा पद्दतीत ह्या कार्यक्रमाचें स्वरूप आसतलें. आमी म्हणटा संकटानूय आमी संद सोदपाक जाय आनी ती संद आतां आयिल्ली आसा. ह्या संकटांतल्यान आमी भायर सरता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हांव विशेश करून सगळ्या ग्रामपंचायतीचे पंच आनी सरपंच जेंच्यांनी ह्या कोविड-19तल्या महामारींत ज्या पद्दतीत कार्य केलें खरोखरूच तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. तर आमकां जर स्वयंपूर्ण गोंय करतलें आसत जाल्यार बेजिकली आमकां थंयसर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें एवेलेबल आसा, थंय मॅनपावर कितें एवेलेबल आहा, थंय स्किल्ड मॅनपावर कितें मेळटा आनी कितें मेळना हें जो पर्यंत आमकां कळना तो पर्यंत आमकां फुडें पावल घालपाक जावचें ना. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जर आत्मनिर्भर भारत आनी वोकल फॉर द लोकल तांच्यांनी उलो मारला, देशवासियांक उलो मारला कितें म्हणून तर आमचो लोकल प्रॉडक्ट जो आसा पळय न्ही हाज्या खातीर आमी वोकल जावपाक जाय. आनी तेंच धरून तेंच्यांनी म्हटलें की आमचो इम्पोर्ट कमी जावपाक जाय, एक्सपोर्ट वाडपाक जाय. मागीर ते डिफेन्स आसूं किंवा फूड इंडस्ट्री आसूं सगळ्या दृश्टीन तांच्यांनी आमची इम्पोर्ट जो आसा हो कमी करून एक्सपोर्ट खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडोवया. ते जर करतले आसत जाल्यार लोकलांक आमी खंय तरी स्किल्ड मॅनपावर सगळ्या बाबतींत करपाची गरज आसा. आनी ह्याच धर्तीचेर आमी ठरयलें, प्रशासनान ठरयलें की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हें आमी करपाक जाय. मागीर हें जर करतलें आसत जाल्यार आमची ताकद कितें आसा. बाब माविन उलयता आसतना ताणें सांगलें आयजूय बी आमी भाजी आसतली, फुलां आसतली, चिकन आसतलें, तांतयां हें सगळें आमी भायल्यान हाडटा. आमची जर तुमी ताकद पळयशात जाल्यार आयजूय आमच्या कडेन भात आसा, काजू आसा, फुलां आसा, इवन द ऑर्चीड प्लांट ऑर्चीड फ्लावर्स ती आमच्या कडेन हांगासर जाता. अननस आसतले, केळी आसतलो, आंबो आसतलो, फणस आसतलो. भाजयेचे प्रकार जर पळयले आमी भेंडे आसतले, मुळो आसतलो, चिटकी आसतली आनी मिरसांग आसतली, खोला आसत किंवा हरमल आसत किंवा दिवाडे आसत. हांगासल्यो मिरची ही जाका आमी म्हणटा की जी भारत देशांत जाणा जाल्ली मिरची आसा ताका GI टॅगिंग मेळिल्लें आसा. नुस्तें, तांतयां, चिकन, मटन, दूद आनी हँडीक्राफ्ट टुरिजमान विकपी वेगवेगळ्यो गजाली ही आमची ताकद आसा. हें आमच्या कडेन हांगासर जाता. बट आमी खंय तरी निग्लेक्ट केलां. आमी खंय तरी हाज्या कडेन कॉन्सन्ट्रेट करूंक ना. आमी जाय त्या पद्दतीत आमी जाका म्हणटा की प्रोफेशनल पद्दतीत आमी ह्या वेवसायांत उतरूंक ना म्हणून आमी फाटीं पडल्या. आत्मनिर्भर भारत हो माननीय आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शन संबंध देशभर चलता. तशेंच स्वयंपूर्ण गोवा हो प्रोग्राम आयच्यान आमकां हें जाला म्हणजे हस्तांतर जाला. तेन्ना आमी हेचे पयलीं आमचे सांखळे कॉलेजीचे आमचे प्रोफेसर हांगा येवन गेले. आमची एक मिटींग जाला आनी आमच्या पंचायतीत जे कितें आमी करूं शकता हे आत्मनिर्भर भारत किंवा स्वयंपूर्ण गोवा हेच्या करता करूं शकता. आमी तेंचे सगळे एक लिस्ट तयार केलेलें आसा. जशें की इको टुरिजम आसा, आमचे ब्रह्मदेवाचें एक मंदीर आसा. म्हणजे भारतांत 2च कडेन मंदिरां आसा की एक राजस्थान आसा आनी दुसरें आमच्या गोंयांत आसा. त्या करता ट्युरिस्ट लोक येवपाचे. तशेंच आमचे कडेन इको टुरिजम हें आसा म्हणजे काम आसा की आमची जी पंचायत येता ती पूर्ण आमची सोशल वायल्ड लायफ सँच्युरी अंडर येता. आनी तेच्या बद्दल इको टुरिजम आमकां कॅम्प करपाक, कॅम्प रायड घेवपाक अशें खूब वाव आसा. तशें आमचे
गोव्यातले ओके, म्हणजे बेसिकली तुम्ही जे कितें प्लॅनिंग आसा ती ऑलरेडी तुम्ही सगळे प्लॅनिंग करून प्लॅनिंग दवरल्या. करून दवरलेलें आसा आनी हेच्या फुडें आमी तेचेर इम्प्लिमेंट करतले. ओके, आता जे तुमकां पॉयंट सांगले तेतूंतले खंयचे पॉयंट्स तुमकां अशे म्हणजे तुमकां क्लोजर दिसता की जेणे करून ते गांवांत तुमी रोखडेच वयतले करतले आनी अशे पॉयंट्स कितें आसा? क्लोजर पॉयंट म्हणजे आतां कशें आसा आमचे आतां आमच्या शिंगणे शेपे ह्या सायडीन म्हणजे जी भाजी लागवड करतात म्हणजे पावसाळी तवशी येता ती तेची चव म्हणजे सतरेची एक चव वेगळी आसा. म्हणजे मेन म्हणजे आमी भाजी लागवड करपाक ह्या काय आमचे आसा. आनी सेकंड आमचे ट्युरिजम आसा. ट्युरिजम अंडर आमी जे वॉटर राफ्टींग जे चलता थंय आमचे न्हू राफ्टींग आमचे पावसांत चलता आनी जेन्ना राफ्टींग सोंपता तेन्ना आमी बंदारे घालून तें पाणी आडयता. तें पाणी जेन्ना आडयता तेन्ना ते आमचे मये लेक कशें आसा सेम तसो दुसरो आमच्या हांगा लेक टायप जावंक शकता की ते ट्युरिस्ट म्हणजे आमचो ट्युरिस्टाचो जो सिजन आसा तो कायम वर्सभर चालू उरतलो अशें आमचे तेचेर प्रोग्राम आसा. दुसरी गजाल अशी आसा की आमी जे आमचे नरेगाचे जे लोक आसा मनीस आसा म्हणजे ते आमचे चडश्यो जमनी आसा त्यो पडींग आसा. आमचे सरकार कडेन अशी मागणी आसा की म्हणजे आमी हेचे फुडें करतले आनी आसाय बी आमची मागणी. ते नरेगाचे जे लोक आसा ते जर भात शेती करपाक जर शेतकऱ्याक जर तेंची मदत केली जाल्यार ती आमची शेती जमनी पडींग पडटा तांकां खंय तरी शेतकऱ्यांक मदत वयतली जावपाक आनी शेतकरी ऑटोमॅटीक आमचे भातय लावन जातले म्हणजे जमनी पडींग उरचो ना. माझे नाव अनिकेत केरकर आणि मुख्यमंत्र्यांची आता इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केल्या स्वावलंबी गाव आणि स्वयंपूर्ण गोवा त्या अंतर्गत जी इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केला त्याचो कोऑर्डिनेटर म्हणून हरमल गांवची जबाबदारी म्हाका दिल्लेली आसा. स्वावलंबी गांव करता आसतना वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करचें पडटलें आनी जे गांवांतले सगळे निवडून दिल्ले पंच मेंबर्स आसा, सरपंच आसा, डेप्युटी सरपंच आसा तांकां लीड घेवन काम करचें पडटलें ह्या इनिशिएटिव्ह खातीर. कारण लोकांचो संपर्क जो आसा तो जास्ती मेंबर्सां कडेन आसता आनी पंचायतीच्या सरपंचा कडेन आसता. हें करता आसतना गव्हर्मेंट आनी पंचायत किंवा गव्हर्मेंट आनी जो लोक आसा ग्रासरूट लेवलाचे स्पेशली रुरल एरियांतले तेंच्या मदीं एक लिंक म्हणून आमी आसतले हेल्प करपाक जे म्हणजे आमचो रोल आसतलो सदांच की पंचायती खातीर कितें कितें इन्फॉर्मेशन जी अवेलेबल करून दिवपाक जाय ते दितले आमी. तांकां कितें डिफिकल्टीज आहा ते करून दितले. वी वील प्लॅन आवट द आयडियाज फॉर द विलेज जेणे करून गांवाचो विकास जातलो. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे हांगासर आतां ट्युरिजम बेल्ट आसा कोविडाक लागून सामको अफेक्ट जाल्लो आसा. हाव वी कॅन रिस्टार्ट ट्युरिजम एक्टिविटीज अँड द पीपल ऑर द यूथ्स वील गेट सम कायंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर द बिजनस ऑपॉर्च्युनिटीज आउट ऑफ इट ते आमी पळयतले. शिक्षण म्हत्वाचो विशय आसा. शिक्षणा खातीर गांव कसो कितें करतलो त्या विशयाचेर आमी प्लॅनिंग करतले बऱ्यापैकी आनी ग्रासरूट लेवलाचेर प्रत्येक मेंबर पावतलो आनी तेंचे जे डिफिकल्टीज आहा ते आयकून घेतलो आनी ते आमच्या पर्यंत पावून सरकार तेजेर कितें तरी बरें हितून इम्प्लिमेंटेशन करतलो ह्या उद्देशान आमी काम करतले. अँड वी आर स्टार्टींग दीस इमिजिएटली. कारण शॉर्ट टर्म प्लॅन जो सीएमान म्हटला दॅट इज अप टू 1 year. त्या प्लॅनान अप टू 1 year वेगवेगळ्या स्किमींचे इन्फॉर्मेशन आसतले ते लोकां पर्यंत पावोंक जाय किंवा न्यू स्किम्स लॉन्च जाल्लेले आसा तेंचे अजून खूब लोकांक कांय खबर ना कितें स्किम्स आसा कोणाक एलिजिबल आसा कळ्ळें न्हू. सो पयलीं आमचे अवेरनेस जातलो प्रोग्राम इमिजिएटली मे बी दीस नेक्स्ट वीक ऑर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वी वील कंप्लीट द अवेरनेस प्रोग्राम. ओके, सो त्या खातीर आमी पंचायत बॉडी कडेन मेळोन आनी वी आर द कोऑर्डिनेटर्स मेळोन आमी तेचेर प्लॅनिंग करतले आनी वी आर स्टार्टींग इट इमिजिएटली. कारण एका वर्साचो ड्युरेशन आसा शॉर्ट टर्म प्लॅनाचो. त्या वर्सा भितर जे कितें गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजान स्केच केला ते आमकां कंप्लीट करपाक जाय आनी वी वील बी डुईंग इट विथ द हेल्प ऑफ पंचायत. There are 3 phases. 1 year is a short term phase, then medium phase is there up to 3 years, and more than 3 years is a long term plan is there. So government is doing it step by step. Immediately it is not possible within 6 months or within 1 year. So there are some tasks which can be completed within 1 year. That government is trying to complete it first. Then he will look after the plans which is of medium phase up to 3 years and more than that. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा या विषयाचेर आताच आमी
पंचायत मंत्री आणि आमचे गोंयचे CM प्रमोद सावंत यांचे वरच्यान त्यांनी आपले विचार मांडलेले आसा. जवळ म्हाका दिसता मार्चान जेन्ना पयलीं लॉकडावन पडला तेन्ना पासून आज पर्यंत सगळे वेवसाय हे ठप्प जाल्ले आहेत. हे वेवसाय आमकां सगळ्यात पयलीं आतां सुरू करूंक जाय आनी आमचो गोवा हो आमचो टुरिजम इंडस्ट्री बेस्ड आमचो स्टेट आसा. मॅक्झिमम लोक हांगासर बिझनस करतात, थोडे लोक सर्विसूय करतात, पण मॅक्झिमम आमच्या हरमल गांवांत सुद्दां मॅक्झिमम लोक बिझनस करतात. सगळ्यांक बरे अनुभव आहा. सरकाराचे जर नवीन योजना आयले जाल्यार एज आमी पंच किंवा सरपंच किंवा डेप्युटी सरपंच गांवची पंचायत ह्या दृश्टीन आमी तरी एका पायाचेर काम करपाक तयार आसा. कारण आमी जे पंच मेंबर जे असतात ते सगळीं आपल्या लोकां खातीर तळागाळान आपल्या प्रत्येक घरापर्यंत पावल्लो असता आणि ताका खरीच उमेद असता. जर तशेंच गोवा सरकारचे जर काय तरी नवीन जर स्किमी जर येत आमचे मेरेन जर पावत जाल्यार आमी निश्चितच लोकां पावयतले. मनीषा नायक, सरपंच विलेज पंचायत हरमल. आयज जे आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हो कार्यक्रम 11 सुमार स्टार्ट जाल्लो. बऱ्यापैकी असो कार्यक्रम जाल्लो आसा आणि जे सरकारान सांगला जी आयज जे आत्मनिर्भर जर जावपाक जाय जाल्यार जे काय स्किमी जे वेवसाय करपाक, दूध वेवसाय जावं, भाजी वेवसाय, फुलांचो वेवसाय जर अशें स्कीम ह्या करतले जाल्यार सरकार तांकां तरणाट्यांक आयच्या हातभार लायतलो, जेणे करून तेंच्यांनी आपण स्वताच्या हेचेर उबे रावपाक जाय. आजूच आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोय ह्या स्किमीचे उक्तावण जाल्लें आसा आनी हांगा बार्देजांतली तिवी पंचायत ही ह्या उपक्रमान पयलो जो लेवल आसा, पयलो स्तर तातूंत सिलेक्ट जाल्ली आसा आनी सेंट झेवियर्स कॉलेजींतले एक टीचर कोऑर्डिनेटर म्हणून म्हाका एक पंचायती वांगडा काम करण्याची संद मेळिल्ली आसा आनी पंचायतीचे सगळे सदस्य, सरपंच, पंच आमी सगळीं जाणां आमच्या परीन प्रयत्न करतलीं. हो जो उपक्रम आसा गोंयांक स्वयंपूर्ण करपाचो, भारताक आत्मनिर्भर करपाचो, तो फक्त कागदारूच उरचो ना, तर आमी सगळीं मेळून तो कृतीन हाडपाचो प्रयत्न करतलीं. सो आमच्या परीन आमी प्रयत्न करतलींच. सगळ्या लोकांचें आमकां सहकार्य मेळचें अशी अपेक्षा आसा. आत्मनिर्भर भारत ही स्कीम आयज लॉन्च केल्ली आहा, ही बरी आहा. सरपंच आमच्या CM हांव शुभेच्छा दिता आनी बेगीच्या बेगीन ही स्कीम ही लोकांच्या पर्यंत आमकां कितें कशें करपाची आनी कितें सर्कुलर कितें तुमचो कितें आहा तो लोकांच्या बेगीन धाडपाचो आनी आमी लोकांच्या पर्यंत पावयतली. गरिबांच्या, शेतकारांच्या, कोण कितें भाजी विकता आनी कोण तांकां टिवीचा आतां शेतां लोकांची पडींग आहात, लोकांचे मानस आहात ते सगळे जाल्या पिड्यार जाल्ले आहात. सरकारान तेचेर बेगीन एक्शन घेवपाची. बांद बांदपाचे, बांद हे पिड्यार जाल्ले आहात आनी ते त्या खातीर शेताची लोकांची पडींग आहात. शेतां उपोवंक गावना, उदक भरता, झाडां वाडल्यात हितून. तशेंच पोरसां आहात, ही आमचे गांवचे लोक पोरसां करतात. तशेंच तेचे एक सरकारान रिक्वेस्ट आहा, हे वानर आहात ते नाशाडी करतात, कांयच लावंक दिनात. पोरसां लायतले, भाजी करून करतले जाल्यार ते वानर कशेंच दिनात शेतकार पोरसाकारांक आमच्या गांवच्या भुरग्यां बद्दल कोण बेकार आसा, कितें तांकां कितें धंदो करूंक जावं, कितें कसले तरी कसलोय जा, पूण आमी आमचे तर्फे आमी आमचे मेंबरा तर्फे आमी पंचायत थ्रू आमी ताका कसो तरी हेल्प करतली अशें आमी. आनी ही आमची स्कीम आतां आमकां CMन आमकां हें केल्या पळय ती बरी आसा. अशी तरी आमच्या भुरग्यांक फुडें काडपाक लागून
आनी आमी कशें तरी आमी ताका कशी तरी हेल्प करतले, कसले हितून जावं, कसले धंद्यांनी जावं, पूण कशें कसलोय करूं तेंच्यांनी, पूण आमी बारीक मोठे कशें जावं पूण आमी हेल्प करतली तेंकां. हांव डेप्युटी सरपंच शांबालाल विगांवस विलेज पंचायत पाळे कुटुंबीचो. आयज आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आत्मनिर्भर भारता हेचेर खुबश्यो गोष्टी सांगल्यो, त्यो प्रत्येकान आत्मसात करीत जाल्यार आमचें गोंय सुदारपाक आमकां टायम लागचो ना. पाळी पंचायत क्षेत्रांत 90% आमी मायनिंगाचेर अवलंबून. मायनिंग बंद पडल्या कारणान कांय शेती आसली त्यो पयलीं बिगडलेल्यो, आतां शेती कटी वाडल्यो जाल्यार आमकां शेतीक प्राधान्य दिवपाक जाय, कुळागरांक प्राधान्य दिवपाक जाय आनी आयच्या युवकांक ते कुळागरां शेती आनी बागायती करपाक जाय. ताका लागून आमकां उदकाची अत्यंत गरज आसा. एप्रील मे जून जेन्ना पावस हे जाता तेन्ना लोकांच्या शेता भातांक उदक आमकां कमी मेळटा. त्या खातीर आमच्या हांगासर मायनिंगाचे पीठ खुबशे बंद आसा. तांकां इरिगेशन डिपार्टमेंटा मार्फत जर हे लाय पंप लावन उदक दीत तर आयचे युवक आमच्या शेती कडेन वळोवंक शकता, कुळागरां वळोवंक शकता. म्हणून एक गोष्ट आसा ती आमकां डिफिकल्ट आसा. आमची पयलीं सांगल्या प्रमाणे आमचो 90% अवलंबून आमी मायनिंगाचेर. आतां 2012 पडल्या उपरांत कांय युवक आनी कांय लोक शेती कडेन भाजीपालो लायता, म्हणून उदका खातीर आमकां खूब मारामारी जाता. त्या खातीर म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा आमचो प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याक की आमचे पाळी पंचायत उदकाचो सोर्स जास्त दीत जाल्यार युवक ह्या शेती भाता कडेन वळोवंक शकतले. विलेज पंचायत पाणी कुटुंबी सरपंच उलयता प्रशिला गावडे. आत्मनिर्भर भारत हो प्रोग्राम आमी आतां 11 अटेंड केल्लो. आमी सगळे पंचायत मेंबरांनी सगळ्यांनी अटेंड केलो की सीएम सरान जे सांगले ते स्वता कितें अशें आपल्या पांयार कशें उबें रावपाचें, स्वता बिजनेस करून जे आमच्या गोंयांत आसा ते आमी करपाक जाय. की भायल्या देशाचेर आमी डिपेंड रावंक जायना. जे आमी दूद भाजी जे आसा ते आमच्या गोंयांत आमी करूंक शकता, ते आमी करपाक जाय. आनी हे आमी पंचायतीन जे गांवांनी लोक आसा ते आमी सांगपाचे, हे आमी खूब गरजेचें आसा. सीएम सरान आमकां सांगलेलें आसा, तशें पंचायत मेंबरांक सांगलेलें आसा, तशें आमी हे करूंक जाय. जाल्यारूच हे आत्मनिर्भर भारत हे जातले. आमचे 9 मेंबर असले, सेक्रेटरी धरून आमी 10 मेंबर आनी स्टाफ आसलो आमचो. इंगेल पेरेरा एक सरपंच तसोच 5 विलेज पंचायत बेतालबादी. पयली सुवातेर आयच्या दिसाक हांव पोरबी दिता आमचो डायनेमीक चीफ मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंताक, कारण ही आयज स्कीम ताणें लॉन्च केल्ली. आमच्या जे भुरगे तुमी खबर आसतले हे कोविड-19 लागून जायते भुरगे दारुटी भाव तशेंच हेर भाव बेकार आसात. म्हणटकूच ही आज स्कीम लॉन्च केले त्यांचे पांयाचेर उबो रावपाक, जशें फार्मींग करपाक, शेतां बेकार आसात, सगळे फेलो आसात ते शेतां लोकांनी सगळे ग्रूप एस करून एकठांय जावन शेत रोवपाक. तेच बरी WRD हाचे वाटेन हांवें म्हज्या वाड्यान गुणसो वाड्यान एक हें घातलें न्ही तोडें वचपाक. सगळें जालें, टेंडर जालो, वर्क ऑर्डर फकत वर्क ऑर्डराक रावता. म्हणटकच मागता गोवोरमेंटा लागीं जरी तर तुमकां आमच्या भुरग्यांक असले स्किमी हें करपाक ताणें फायनान्शियल सपोर्ट आमकां दिवपाक. तेच परी आतां गायो ते जायते जाणांन करूंक जाता. आनी आमचे तुमकां खबर आसतले आमी गोंयांत हें दूद बूद सगळें भायरसून येता. म्हणटकच गोंयांत भुरग्यांनी सगळ्यांनी हात बोट घातले जाल्यार ही आमी सस्टेनेबल करूं जाता. आमी गोंयांतूच आमी सप्लाय करूं जाता. तेजे बरी वेजिटेबल हे गोवोरमेंटान स्कीम तेन्ना सीड्स आमकां ताणें दिवपाचें. आनी आमकां केन्ना फायल आमची फायल कितें वयता तें गोवोरमेंटान तेंच्या अफसरांक बेगीनूच क्लियर करपाक तांकां सांगचें.
as a Sarpanch of Betalbati, on behalf of all the Panchayat members and people of Betalbati, I congratulate the Government of India and the Government of Goa in particular for this Atmanirbhar Bharat Swayampurna mission, which is based on self-sufficiency and development of village economy. And here, Atmanirbhar Bharat हाचे वरवीं हांव सजमतां आमच्या गोंयांत आनी खेरीत भाशेन म्हज्या गांवांत उदरगत जातली म्हूण आनी खेरीत भाशेन गरीब लोकांची आतां आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत तसोच आमचो पंचायत मिनिस्टर मोबिन गुदिनो उलयल्यात हाच्या हे स्किमी वयर ह्या मिशना वयर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण, that is self-sufficiency and self-employment, development of agriculture, fishery, floriculture, animal husbandry, आनी हे बरे भाशेन खरेंच भर घालून डेव्हलपमेंट जालें जाल्यार जे गांवांत लोक बेकार आसाय आनी ह्या टायमाक कोविड टायमाक लॉकडावना टायमाक जायतो लोक अनएम्प्लॉयड आहा ते सेल्फ एम्प्लॉयड जातले हाचेर दुबावूच ना. आमचे वाटेन पंचायता वाटेन आमी जाता ते प्रयत्न करतले. आतां फर्स्ट फेज CMान सांगला ते भाशेन सुरू जातली. आतां मॅन्युअल हातान पडटलो. So how to go step by step, that we will study, we will have meetings. Our panchayat is adopted by Carmel College, Nuve, and temi survey करून different sector groups हाडून तांणी study केल्या आणि report तयार करून governmentak दिलो आहा. So Carmel College आनीक आमी आमची पंचायत बराबर रावन जी ही आत्मनिर्भर भारत हे मिशन आहा ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक आमी जायते प्रयत्न करतले. आयज जे स्कीम गव्हर्मेंटान जे लॉन्च केला हितूंत बारीक लोकांचो हितूंत खूब फायदो आसा आनी ऑल ओवर गोवा 191 जे पंचायती आहा तांकां सगळे पंचायत म्हणल्यार ही सामके खालच्या पातळावयले लोक ही खालच्या पातळावयल्यान जे स्कीम वयर वयता ती हेचो लोकांक एक तेचो खूब बेनिफीट मेळटलो. ल्हान लोकांक जे पयलीं वयर साकून येताले ते आतां ग्रास लेवलाच्यान ही स्कीम इम्प्लिमेंट जाता. ही लोकांक तेचो भरपूर फायदो करचो आनी आयज जे आमच्या पंचायत मिनिस्टरान आज एड्रेस केल्या ऑनरेबल आमचे CM ही जे लोकांक कान कोपऱ्यांनी गांवांनी ही स्किमीची लोकांक माहिती मेळ्ळ्या. पूण ही स्कीम जर लोकांनी तेजो फायदो घेवपाचो जाल्यार सरकारांनी ह्या स्किमीची परत लोकां परत ही मेसेज पावोवपाक जाय. लोकांक मातशें जागृती दिवपाक जाय तरच हे स्किमीचो सगळ्यांक फायदो मेळटलो आनी स्टेटीक फायदो मेळटलो आनी गोंयच्या सरकाराकूय फायदो मेळटलो. ही सेंट्रला परत आमची गोवा इज ए बेस्ट स्टेट जावन आसा. ही खरीच तरी लॉकडावना लोक खूब त्रासा पडलेले आसा आनी ही स्कीम एकदम खालच्या पातळावयल्या लोकांक वयर सरपाक इजी आसा आनी ह्या लोकांनी सगळ्यांनी तेजो फायदो घेवचो. आनी पंचायत मिनिस्टरान जे आयज पावलां मारल्या तेणी आनी प्रत्येक पंचायतीन अशें विजिटींग करून लोकांक ही स्किमीची माहिती पावपाक जाय आनी जागृती जावपाची एकदम म्हत्वाची गरजेची आसा. इज आत्मनिर्भर भारत हेच्या खाला स्वयंपूर्ण योजना गोंयान लोकार्पण जाली. आमचे पंचायत मिनिस्टर मोमीन गुदिनो आमच्याच चिकोलना बोगमालो पंचायतीन आयिल्ले ते 191 पंचायती वांगडा तेंचो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारा तेंच्या ह्या योजने बद्दल तेंच्यांनी एकंदरीत माहिती दिली. तर सांगपाचें म्हटल्यार रुरल इकॉनॉमी खंय तरी ह्या कोविड काळान ठप्प जाल्ली आसा आनी ही रुरल इकॉनॉमी जर बूस्ट करतले तर गांवच्या युथांनी तशेंच गांवच्या लोकांनी परत एकदा गांवान जे रोजगार आहा ते आपल्या स्वताच्या हातीन घेवपाची गरज आहा. परत एकदा स्वता आत्मनिर्भर जावपाची खूब गरज आसा. महात्मा गांधीन खूब पयलीं सांगलेलें की सेल्फ सफिशंट प्रत्येक गांव हो सेल्फ सफिशंट जावपाक जाय
आनी तीच खंय तरी आयज खरी गरज आसा. प्रत्येक गांव जर सेल्फ सफिशियंट जालो आनी तेच्या खातीर गव्हर्मेंटूय सपोर्ट करपाक रेडी आहा. लोकांनी ह्या स्किमीचो बऱ्यांतलो बरो फायदो घेवचो आनी इट इज अ 2 वे प्रोसेस बेजिकली. ताळी केन्ना एका हातीन वाजना तशें इट इज अ 2 वे प्रोसेस. सो गव्हर्मेंटूय हेल्प करपाक रेडी आसा, तसोच लोकांनी फुडें येवन ह्या स्किमीचो बऱ्यांतलो बरो फायदो घेवचो आनी आपलो गांव आत्मनिर्भर करचो, स्वता सेल्फ सस्टेनेबल करचो. तेच्यातल्यानूच एकंदरीत गांव आत्मनिर्भर जालो, तशेंच प्रत्येक पंचायत आत्मनिर्भर जाली. तशें एकाण्णव पंचायत जर आत्मनिर्भर जालो तसो आमचें गोंय एकंदरीत आत्मनिर्भर जातलो आनी सेल्फ सस्टेनेबल जातलो. हांव गोंय सरकाराक परबी दिता ह्या योजने खातीर. थँक्यू. मोदीची एक संकल्पना आशिल्ली आनी एक विचार आशिल्ले जे आत्मनिर्भर भारत जावचें आनी खरेंच आमी आज ताजे कडेन नेटान मुखार सरीत आसा आत्मनिर्भर भारत आमचें जावचें. आनी म्हाकाय दिसता आत्मनिर्भर भारत जाता जाता तशेंच आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाक मुखार सरचें. कित्याक ह्या पॅन्डेमीक दिसांनी सगळ्यांनी पळयलां आमकां भाजयेच्या वाटेन नाल्यार दुदाच्या वाटेन नाल्यार बाकीचे ज्यो ग्रोसरी आयटम जे बाकीच्या स्टेटींतल्यान आमकां येताले आनी आमकां भरपूर त्रास जाताले. खंय तरी भंय दिसतालो बाबा सगळे कडेन लॉकडावन आसा जाल्यार आमकां सामान कशें पावतलें नाल्यार ग्रोसरी कशी पावतली हो विशय आसलो, लोकां पर्यंत कशें पावयतले. पूण जें कितें वायट दीस येता तितूंतल्यान आमी बरें शिकप हें आमचें जे आयचे आमचे सीएम आसा तांचे कडल्यान आमी पळयतात आनी ते सदांच ह्या विशया खातीर झगडत आसा, काम करीत आसा. सो तशेंच हांव लोकां कडेन आयचे दिसाक जो आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाचो एक निश्चय आमच्या सरकारान म्हणल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या सीएमान केल्लो आसा, ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. आनी आमच्या युथा कडेन सावड्डेच्या युथा कडेन तशेंच गोंयभरच्या युथा कडेन म्हाजो रिक्वेस्ट आसा जी ही संकल्पना मुखार आज आमच्या स्टेटीन व्हेल्ली आसा, सीएमान मुखार व्हेल्ली आसा. आमचे पंतप्रधान ह्या विशया खातीर सिरियस आसा आनी एक्सपोर्ट जाता तितलो आमचो कमी करून इम्पोर्ट जाता तितलो आमचो कमी करून एक्सपोर्ट वाडोवपाचो जो तांचो विचार आसा, ती संकल्पना आसा ती आमी मुखार व्हरपाक जाय. ते व्हरता आसतना गोंयांत जेन्ना आमकां जें जें कितें लागता दूद म्हणत नाल्यार बाकीचें मीठ म्हणत जाल्यार ज्यो गजाली लागता जाल्यार गोंयांत आमी कशी तयार करतले म्हणल्यार गोंयांत आमी आमचे शेतकी वेवसाय कसो वाडयतले आनी गोंयांत ज्यो आमकां जे कितें नेसेसिटी आसा आनी नेसेसरी थिंग्स गोंयांत आमकां जाय डे टू डे लायफान त्यो आमी आमचे यूथ मुखार सरून गोंया खातीर आमी स्वावलंबी जातले आनी स्वयंपूर्ण गोंय हें करप अशें हांव सगळ्या कडेन आयचे दिसा रिक्वेस्ट करता. सुरवातीच्या घडीक हो कार्यक्रम जरी आयज 41 ग्रामपंचायतींनी सुरू जाता बट उरलेल्याय बी जवळपास 50 ग्रामपंचायती ज्यो उरता टप्प्याटप्प्यान फुडल्या म्हयन्या 1.5 म्हयन्या भितर म्हणजे त्या ग्रामपंचायतींनी आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनचे टिचर्स ना जाल्यार आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स हे तुमच्या मदीं तुमच्या ग्रामपंचायतींत येतले. तुज्या पंचायतीन तुमी कितें करपाक शकता अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली तुमच्या कडेन डिस्कस केल्यो वयतल्यो आनी तेज्याच खातीर तुमी इनिशिएटिव्स घेवन तुमी आयडेंटिफाय करचें पडटलें म्हाज्या पंचायतीचें पोटेन्शियल कितें. सगळ्या सरकारी सेवकांनी म्हणजे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स पासून लास्ट LDC पर्यंत हांच्यांनी कर्मयोगी जावप गरजेचें आसा आनी त्याच कर्मयोगी ह्या धर्तीचेर आमी सगळे जे ऑफिसर्स आमकां जेन्ना जेन्ना लागता तेन्ना तेन्ना ताका त्या ग्रामपंचायतींत आफयलो वयतलो हाडलो वयतलो तेज्या कडेन डायलॉग्स जे आसा तुमचे हे सगळ्या कडेन दिले वयतले. म्हणजे ताका शॉर्ट टर्म मिड टर्म आनी लाँग टर्म म्हणजे 1 वर्स 2 वर्स आनी 3 वर्स अशा पद्दतीत हो कार्यक्रम पुराय 3 वर्सां चलतलो. बट एका वर्साचो कार्यक्रम संकल्प करुया की आमी आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण फुडल्या 2 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत पयली फेज जी आसा हाजी कंप्लीट करुया.